सगळ्यांक खबर आहा 22 तारीख ही सारकी आमची म्हणल्यार हिंदू धर्माचे हिंदू लोकांची सगळ्यात व्हडली संवसारांतली सगळ्यात व्हडली दिवाळी कित्याक रामाच्या मुर्तीची स्थापना त्या दिसा जाता अयोध्येत आनी आख्खो देश एक वेगळेच सेलिब्रेशन मोडार आहा आनी जशें आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान सांगलां सगळीं देवळां आहात ती साफ करपाची धुवपाची नितळ करपाची म्हणून त्या प्रमाणे त्यांच्या आदेशानुसार आमी प्रत्येक गांवांनी देवळां जी आहात ती आमी ऑलरेडी आमच्या कार्यकर्त्यांकूय सांगल्या तशेंच आयज आमी केरी गांवांत आहात रवळनाथ देवळान ते हांगासर आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक घेवन आयज देवूळ साफ करपाक घेतला आनी येणाऱ्या 22 तारखेक प्रत्येक देवळांनी दिवाळी म्हणजे आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक देवळान दिवे पेटयले गेले वयतले म्हणजे आमची एक दिवाळीचो सण कसो तो आमी सदांच पळयता की वर्साच्या वर्सा दिवाळी येता पूण आयुश्यान आमचे हिंदू धर्मान एक सगळ्यात व्हडलो ह्यो दिवाळीचो सण कसो तसोच आमी पार्श्यां हांगासर रथ 21 तारखेक रथ काडून रॅली काडटले अवेरनेस रॅली तशेंच आमचे वेगळे वेगळे बॅनर्स जावं होर्डिंग्स जावं सगळे रामाच्या मुर्तीचे स्थापना खातीर हे आमी सगळे आख्ख्या मतदारसंघात करतले. एकच प्रश्न आसा काल जो प्रोग्राम जालो पेडण्यात ITI कडेन गार्बेज टू फ्यूल ताका तुमकां इन्विटेशन आसलेलें कितें तो ते रॉंग इन्फॉर्मेशन तुमकां की तो जो प्रोजेक्ट जो आहा तो म्युनिसिपालिटी एरियान पडला आनी म्युनिसिपालिटी आनी पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीक पडटा सो म्हाजें घेणें देणें कांय ना सो म्हाका दिसता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीक डेफिनेटली हांव आसतलो आहले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.